सुरवातेक आमी गीत घेवया A24 पेज नंबर 12 सोदता तुका. संकष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. दिसा फांतोडू देताना काळसांतले उदकार सोडटा. आयच्या दिसाचे सोडपुसून तुका दोनयोते भेटोयता. संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जुगुस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भणीनो, आयज लोयलाच्या नाचो नोवेनाचो दुसरो दीस. नाचो विशय जावन आसा जेजू सवे रिगून भाग्यवंत इनासा भाशेन सगळे वस्तूंनी देवाक सोदुया. Abiding in Christ, let's seek God in all things. तो विशय मनान धरून आमी एम साबीन वांटो घेवया. हाजे पयलें वाचप आमकां सांगता, जर्मन सांगता की इस्रायल पोरच्या दुसऱ्या प्रवाद्या फाटल्यान गेल्या, कित्याक ताचें मन काळीज लिबोर आसा. थंय जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानांत, हांव वपारी वापरतां कित्याक ही संस्था म्हाजे कडसून पयस केल्या. जायत आमी केन्ना केन्ना जेवचे पयस वेता. थोडो वेळ चवळ शांत रावन आमी देवाचें बोगसणें मागुया. काळजांतल्यान दूख दोतोरल्यांक बोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर बिनोदी कोरच्याक तूं देव बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सुपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सास्त्यान जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा, तुज्या सेवकाची तुजी दोयाल दिस्त घाल आनी दोळ्यान तुजे कुरपेची देणी तूं तांचे थंय ओदीक ओदीक वाडोय. अशें बरवंशेन भावार्थांनी आनी प्रितीमोगान कुरबेवंत जावन तुजी आज्ञा सदांच स्थिर आसतनान पाळूंक ती जागृत जावं. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. वच आनी हें उतर जेरुजाल्याच्या कानार व्हडल्यान सादय. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुज्या तन्नेपणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या ओकोलपणांतल्यान दिसाच्या मोगाची याद येता. ओराण्यांतल्यान कामायस करूंक नासलोले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयलाय. इस्रायल सर्वेस्पराक संस्कार लोली पोरजा आसली. ताच्या
पिकाचें प्रथम फळ ती तें कांटालो तो गुन्यांवकार जातालो आनी ताका वायट जातालें. पिकाल देसान ताची फळां खावंक आनी ताची गिरेस्तकाय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो देस बोश्टायलोय आनी म्हजें दायज कंटाल्याचें करून सोडलोय. सर्वेस्पर खंय आसा अशें याज्ञिकांनी कधीच विचारूंक ना. सुमूर्त राखतात तांणी म्हाका वळखूंक ना. गोवळी म्हजेर कळपले. प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलोल्या वस्तू फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मोलबा अजाप जा, तोटाक जा. तोटाकून सारकेंच मोने राव, उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे पोरजेन 2 वायटां केलीं. तांणी बुनियारां मारलीं. फुटकी आनी उदक दवरूंक उपकारान तसलीं बुनियारां आनी म्हाका जिव्या उदकाचे जोरीक सोडलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची झोर. म्हणुया, तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. तुजे बोलेपण सर्वेस्परा मोलबा इतलें उंच. तुजे विस्वाशीपण कुपा पर्यान पावता. उंच उंच पर्वतां सारकें तुजें प्रमाणीकपण. समदिरा वरी खोल तुजे निवाडो. जबाब, तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कितले आमोलीक देवा मोग तुजो. देखून मनशांची भुरगीं तुज्या पाकोट्या खाल आसोर घेवंक येतात. तुज्या घरांतल्या सुबामपणान तीं सगळीं दादोशी जातात. तुजे गोडसाणीचे घसघशीत झोरींतले तूं तांकां पियोंक दिताय. जबाब, तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजे सवे आसा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. तुका वळखूंक पावल्यान तांकां तुजो मोग सदां दाखय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपणान वागय. जबाब, तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. माते प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिशांनी लागून सोडून जेजूक विचारलें, वोबऱ्यांनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? तांणी प्रतिपाल केलो, कित्याक स्वर्गा राजाची गूठ वळखुचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां येरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन ओडटलें. पूण ना ताका आसुल्लें पर्यंत ताचे कडल्यान देव काडून घेतलो. देखून हांव वोपऱ्यांनी तांचे कडेन उलयतां,
कित्याक पळोवन तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना न्हय म्हूण समजणी ना आयज अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सवें पाळोन येता आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक कानांनी आयकना जावंक मनान समजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात पूण नोदर आसले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान भागी हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळो ना सुम्याचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो पयलो कम्युनियन घेवच्या आदीं आमी थोडी दोतोन शिंकता आमच्या काळार 1950s आमकां दोन भाशेन दोतोन शिकयल्ल्यो पयलो म्हणजे तोंडपाठ लर्निंग बाय हार्ट मागणी आनी दुसरी वाट म्हणजे क्वेश्चन आन्सर प्रश्न जबाब प्रश्न ही आसताली तुका कोणें रोचलें जबाब आसलो देवान तुमकां कित्याक रोचलें जबाब आसलो ताचो मोग करूंक ती सेवा करूंक तिसरें प्रश्न आसतालें देव खंय आसा देव सगल्यार हाजीर आसा हो प्रश्न आसतालो खरें देव सगळे हाजीर आसा पण आमी कितें म्हणटा देव फकत देव मंदिरांत आसा ओ आमचे संस्थेन कपेलां आसा देव दोतूय आसा देव मागण्यान आसा हें खरें पूण देव सगळ्या वस्तूंनी आसा अशें इनास आमकां सांगता आनी हो आसा आजच्या दिसाचो विशय इनास बरो जाल्या उपरांत देवान ताका एक खास देणें दिलें तें म्हणजे देवाचें हाजीरपण वळखूंक जेन्ना तो बुडयतालो शिंकतालो शिंकयतालो कसलो वावर करतालो कोणा बरोबर भासाभास करतालो तेन्ना देव ताचे मदीं आसा वावर कुलोयता उलोयता हें देवाचें हाजीरपण तो वळखतालो देखून तो आमकां सांगता देव सगळ्या वस्तूंनी आसा देव पयले सुवातेर देव आमच्या कुटुंबांक आसा देव आमचें कुटुंब आसा तो हाजीर आसा जेन्ना आमी मोगान जियेता देव थंय मोगान देव तूं हाजीर आसा आमी ताका वळखूंक जाय देव एका खास मनशाच्या जिवितांत आसा आमी ताका वळखूंक जाय जेन्ना आमी खुशाल आसा थंय देव हाजीर आसा आमी ताका वळखूंक जाय जेन्ना आमी कसले कोश्टां दुखां सांपडटा देव थंय हाजीर आसा तें वळखूंक जाय भाव भयणीनो खरेंच देव सगळे वस्तूंनी आसा पूण आमच्या कानार पडना कित्याक आमी म्हणटा देव फकत आसा देव मंदिरांत आमच्या कपेलांत आनी मागण्यांत तो देवाक वळखूंक इनासन आमकां एक खास आत्मीक व्यायाम दिला आनी तो म्हणजे एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियसनस अंतस्करणाची तपासणी इनास आमी सांगता हो व्यायाम आमी दिसाक 2 फावटी करूंक येता दनपाराक आनी सांजचे वेळार पण आमकां जाय तो वेळ मेळचो ना दनपाराक हो व्यायाम करूंक तर रातचे वेळार आमी करूंक येता एकदम सोंपो सगलो दिसाचो वावर सोंपल्या उपरांत इनास आमकां सांगता
थोडो वेळ काड आनी मागणी कर आनी व्यायाम कर. आनी तो म्हणजे इना सांगता कोदेरार बसून वा काटेर बसून मन शांत जाले उपरांत आख्या दिवसाचे नदर मार. केन्ना उठलो आतां न्हिदला जी घोडण्यो घोडल्यात आख्या दिसा ताचे नदर मार आनी पळय कशे तरेन देव हे घोडणेंत वावर कोत्ता, हे घोडणेंत हाजीर आसा. तर हो व्यायाम 2 दिसा केल्यार आमकां देवाचें हाजीरपण देव ओळखूंक सोंपें पडटलें. पूण हें करूंक सदांच देवाक रिगून रावूंक जाय. जो मन देवाक रिगून रावता तेन्ना ताका देवाक ओळखूंक ताजें हाजीरपण पळोवंक सोंपें मेळटलें. तर आज खास आमी हे दिसा मिसा वांटो घेता, हे नेळाचे विचार करता. देखून आमकां सगल्यांक धाकटुल्यो व्हडल्यो वस्तूंक, धाकटुल्यो व्हडल्यो घोडण्योक एकामेकाच्या जिवितांत आमच्या कोन्यांत म्हणजे भासांक आमच्या चिंतनाक देवाक ओळखूंक हें खास देणें देवान आमकां दिवंक देवा लागीं मागुया. आमी गीत घेवया C6 पेज नंबर 30 बागेंतल्या फुलां मदें. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सच परा देवा नेम कायद्या काळ भेटलेल्यो वेगवेगळ्यो बोळयो एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण न्हंयक पावयल्यो. तुजी भक्ती करतल्या सेवकाचें बलिदान मानून घे आनी जशें आबेलाच्या दानाचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां जोन एकल्यान तुज्या वैभवाच्या मानाक केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांची सोडून एक फायद्याची जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा सोरपेदान सासांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर्क आनी सोत आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मोरांचो मारोमता जीव बावाता ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा तीर बाबाशें ताचे मोहिमेवंत येण्याक वचरेकता. देखून सो देवतां सांतां भक्तां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान होसाना उंचसर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उंचसर्गी. सरस्पर खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड. देखून दवा पळय तुज्या पोत आमकां दाणून ही दानां पोत करून मागता जावं ती आमकां आमच्या जुगुस्ताची कूड आनीक रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिस्सांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका आदीन वाचून ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुम्ही समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कोराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावाताचो गूट. सोम्या, आमी हो उंडो खाताव आनी हे काळशींतलें पियेताव तितले पावटी तूं परत येसूर तुजें मरण पुरगोडटाव. देखून सोरेस्परा सुमंजुगच्या मोन्नाच्या पुनोचपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो ओंडोन सोडण्याची काल्स भेटवयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडे रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्ती खायन मागता. सोरेस्पर आके पिदुस्ता तुवें सोबेचो उगडास कर आनी अशें लिव आमच्या बाकीवंत बापा फिलिपनेसिमो आमच्या गोंवली बापा सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रति मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनोचपणाच्या बरोवाशें अंतरून गेल्ल्यान त्या सगल्या आमच्या बाब भणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतेन अंतोलन समस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समस्तांची काकलूत करून मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन दोर दुतां सोकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासण जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांणे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान सोपेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थना दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोंजे सुखाक आनी आमच्या सोनाक येण्याक बरवाशेन अंतरतोल्या आमकां तुजे उदक काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें जें दवरतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचें जेवण आपयलें तें ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोतमारतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हजें शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांत तूच असल्या पोरी हांव तुका वेंग माता आनी सगलोस म्हाका तुका एकवटा तुजो सोंसलो कोडसर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D17 पेज नंबर 56 जेसू म्हज्या देवा. जेसू म्हज्या देवा Jesus, Pratunya Sorespara doyen तुझे कुरपोरजेचो आदार जा सुरींचे गुटांनी तुवें तिका बोल्ल्याय तोर पोन्नें जिवीत सोडून नवे जिविताक उतरूंक तिका फावो कोर मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुफोदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. लोलाच्या बाकीवन इनासाक मागणी सगळी बरोबर हे मागणी करूया. लोलाच्या बाकीवंत इनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन न्यांकवार मारयेच्या राखणे खाल तुझे संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजांत तुवें जिवचो पाटलाव केलोय आनी बापाची वडा व्हड मोहिमा सोडून पवित्र सभेचे चाकरेक तुकाच संपूर्ण दिलोय. जिवचे हातेरां जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जिवची सभा तुवें घडोवन काडली. हें सगळोत आख्या मनशा कुलाक बापाची एक वर्तें देणें म्हूण वळखून ताका आनी काळजाक तावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या वरचोवें बापाक दिनवासता. आमेन. आमी गीत घेवया U3 पेज नंबर 232
इनासा इश्टा जेजूच्या आमी दुसरो श्लोक गायतले. इनासा इश्टा जेजूच्या बोलवंत कालची श्रेष्ठ फुडाऱ्या खुर्सा Susant, tu soit von saloi. Jesuce, amka korbangdi, sodvonen, tace bagelin, inam so